ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या पतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां सोम्या जेजू क्रिस्ताची तुज्या अती मोगाच्या पुताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर.
देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्ताच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोमी आनी सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे हे भगवंता भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता आमच्या सोमया सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे हे भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. नामांड्रण्ये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिव्या अमृता आणि बरवशा तुका आम्ही उलो मारताव. आम्ही परदेश येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडात आसताव. आजकार उस्कार सोड आम्ही तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शिकय ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव फोड जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुर्लभी आंकवारी मरिये भगवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसून आम्ही पावू जावचे खातीर बापाच्या गोपाता अनुमाळच्या काकुळती हांव तुजेर बरवसा दैवी काकुळती देवाच्या संपूर्णपणा हांव तुजेर बरवसा
दैवी काकुळती आटापूंक नजो जाल्ल्या मिस्तेरा हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती त्रिएक देवातान उमाळतेल्या जरी हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती मनशांच्या वा देवदूतांच्या समजोनेक मिकोवच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती जाचे ताव जीव आनी संतोष उमाळटा हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती सर्गाप्रास बऱ्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती कुणा आनी अजापां करतेल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती अख्ख्या विश्व आटापच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती जेजू ते ह्या संवसारी देवुल्ल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गायांतल्यान वावुरल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती आम्हा पातक्यां खातीर जेजूच्या काळजांत उमाळोवन आसच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती पवित्र येवकरिस्तांत गुंड बरोवन आसच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती पवित्र सभा घडल्ल्यांत आटापलेले हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती पवित्रानाच्या संस्कारांत दिसच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती जेजूच्या कुरपेन पवित्रपण लाभोवच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती जिणीभर आमचे सवय आसच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती मरणा वेळी आमकां पोटलोन धरतेल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती आमकां अमर जिवीत दितेल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती आमच्या जिणयेच्या हर एक घडये मेळच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती आमकां यमकडांतले राखतेल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती दारूण पातक्यांक मोवाळावच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती आंजांक आनी संतां भक्तांक विस्मीत करतेल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती देवाच्या आटापूंक जायनातल्या गुटा हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती आमच्या किरकोळयांतले आमकां ऊस काडच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या आरंभा हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती आमकां कांयच नातल्यांतली अस्तित्वाक हाडटना दाखयिल्ल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती देवाच्या सोर कामांनी दिसून येवच्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती देवाच्या कामाच्या कुरोवा हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती जाचे ते आमी सोर बुडोवन आसाव हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती कंती बरीत काळजाचे सौकसाये हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती निरास भक्च्या आत्म्याच्या एकच बरवशा हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती बियांमध्ये शांती समाधान दिवच्या काळजाच्या बुजवणे हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती भाग्यवंत आत्म्याक आत्मीक उल्हासान भरतेल्या हांव तुजेर बरवसां दैवी काकुळती बरवसोस ना म्हूण आशा कणल्यारी बरवसो उपजयतेल्या हांव तुजेर बरवसां मागणे हे जेजू कुर्सात हांव तुवें तुज्या काकुळतीच्यो जरी गजगजी देवयलोय हे काकुळतीच्या भंडारा तुज्यो काकुळती अख्ख्या मनशा कुळाक उदंड मापान दी जेजूच्या काळजाताळ वळतेल्या रक्ता आनी उदकां तुजे राव बरवसता आमेन. देवाची काकूळ सोडूंक मागणे दयाळा देवा तू एकलोच बरो तुजे काकुळतीन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ हांवें मस्त चुकी केल्यान पूण तूं काकुळतीचो देव. देखून तुजे काकुळतीचेर हांव बरवसतां कित्याक तुजे काकुळतीचेर पातयेल्लो आत्मो निराशी जालो म्हणलें युगांत हांव आयकल्लें ना. भुमी अंतराळ तेनेना. हे काकुळतीच्या देवा तुवें मात म्हाका नितीवंत करये आनी तुज्या काकुळतीवंत काळजांतय हांव येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या व्हडल्या पातक्याकी त्या काकुळतीवंत काळजान केदींच काकुळ इन्कार केल्ली ना. अंतराळ आनी भुमी सरल्यारे तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्याक व्हडा काकुळतीन वेंगचें तूं रावोवचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकूळ तिका घड ना तिका शर्त ना. हे मोगळा जेजू पातकांत एकसुरे जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट
तू म्हजो सर्ग, तू म्हजी शांती, तू म्हजी बचावी. म्हज्या कश्टा आकांतांनी आनी दुबावांनी तूच म्हजें शांत समाधान. म्हज्या जिणेची वाट उसवाडावचें किर्ण तुंचो. एकसुऱ्या आत्म्याक तुंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मोणेपण तुका समजता. तूं आमची अस्कतकाय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वयस. आमी कश्टान सांपडनाशें तूंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गा आनी ओगळाक ससनाच्या ससना. आमेन. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी घेवया.
थंय करून उबी रावया. देव बरी सांज दिव म्हूण मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. आनी दैवीक काकुळतेच्या फेस्ताक तुमकां सुमेस्तांक ह्या बाळक दिवसच्या पुणशेताक मोगाचो येवकार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. डिवायन मर्सी संडे दैवीक काकुळतेचे फेस्त भावांनो आनी भयणींनो. आज आमी आख्या संवसारार पवित्र सभा व्हडा दबाजेन संभ्रमता. तर आमी ह्या पुणशेतान सांगाता जुंबल्या वाचता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, हात आमचे जोडया. आमच्या फाटल्या जिवितांत देवाची काकुळत जडलेली जायतीं घडीतां आसात. एक घडीभर आमच्या मोतीक हाडया. दिसान दीस मेठांनी आमच्या जिविताच्या हर एका घडयांनी ही देवाची काकुळत तुवें आनी हांवें भोगल्या. ना फावो तरी हें बलिदान पेटोवचें भाग ताणें आमकां फावो केला. त्या सर्व काकुळतीच्या घडीतां खातीर देवाक दिन वाचतना भावांनो आनी भयणींनो, गरजेचें आमी करूंक आसलें आनी तें जावन आसा. देवा तावन जोडलेली काकुळत, ताचे थंय आमी घेतलेली ती दया आमच्या कुटुंबांत, शेजारा, समुदायांत, फिरगजेंत, जिवितांत मेळिल्ल्या हर एका मनशाक दाखोवंक आसली. ती काकुळत, ती दया भोगसण्याद्वारे आमी एकामेका दिवंक आसली. आमी चुकल्या न्हय गे. पेल्या सुमोग करूंक, पेल्याची दया, पेल्याक दया दाखोवंक, पेल्याची काकुळत करूंक आमी चुकल्या. तर खालतीकायेन आमची पातकां वळखून घेवया आनी फावो ते रितीन हे मिसाचें बलिदान भेटोवचे खातीर आमकां सामिलान करन आमची पातकां सर्व सुमयाच्या पांयां तळा दवरून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान सारून वाईट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या सदभागी वसुदान संपवार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Sumia kaklutkan Krista kaklutkan Krista kaklutkan Sumia kaklutkan एगडीभर जे कितें मागणें तें साव आमी घेवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयल्या ते मागणें सुमयाच्या पांयांतळ्या दवरया प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितान हर एकल्यान जे कोणाक आमी मेळटा तांची दया दाखोवंक तांची काकुळट करूंक बोक्सांनी दिवंक आमचें काळीज मन नितळ कर सुमया म्हण मागया ससनाच्या काकुळदारा देवा वर्सान वर्स पास्काचे परबे वरवीं तुजे परजेसो बावाडतून जिवो करताय आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय अशें कसल्या नानान आमी नितळ जाल्या कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सोडवण जाल्या ह्या विचारांची फावो ती समजणी आमकां मेळूं
आमच्या सुमियान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. देवदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. भावार्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक स वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड समर्थान जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवंक आसले आनी लोक तांकां वर्त्यान मापान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांया ससी दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजेत तेकीत ते वांटतले. देवाचे उतर हे. सर्वस्पराक्तीन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससना भरता. सर्वस्पराक्तीन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससना भरता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वस्पराक वाकडून तासो विश्वासी मोग ससनाक भरता. आरोनाचे घराणे म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक भरता. सर्वस्पर्तची भक्त करतली म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक भरता. सर्वस्पराक्तीन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक भरता. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातोर जालो बांदपाचो मूल्या फातोर. आपले सर्वस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. दिसो आयसो सर्वस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वस्पराक्तीन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक भरता. सर्वस्पराक्तीन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक भरता. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचा. जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना
आमी ताच्या भुरग्यांसोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरोंक सकात? हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. देवाचें उतर हें. Servis por तुमचे सोवे आसू. तुमची सवय आसू. जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जिवन जाल्ल्या त्या सायतरा सांजेर सुदेवांच्या बियान शिस दारान दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शिस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसातेलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगातान आतुरलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमास ही तांचे सांगाता आसलो. दारान दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय न्हय? पळयनासतना सत म्हणटात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्यां आनीक जायतीं आसात, तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात.
पूण हांगा बरयलेल्या आसर्यांचो शेवट हो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानिजे अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सचनीक जिवीत जोडिजे. देवाचे उतार हे वाकली तुका क्रिस्ता. दैवीक काकुळतीचें फेस्त एक वर्तें फेस्त विशेष फेस्त जावन आसा. कित्याक देवाची काकुळट ताच्या विसलल्यातय ताच्या परचेतय आमी नियाळचें फेस्त जावन आसा. भावना आनी भयणीनो, देवाची काकुळट आमकां खंयसर पळोवंक येता. थोडे दाखले म्हाका दिव्येत गी. देवान काकुळट दाखयली खंय सगळे पवित्र पुस्तकांत. खंय दया दाखोवना गे देवान. खंय सगळे पवित्र पुस्तकांत देवान दया दाखयल्ले निदर्शनां आसात. कुरड्याक डायरेक्ट न्यू टेस्टमेंट. पयले एडम आनी मॅडमाक या. एडम आनी ईव थंयसर देव दया दाखयता की ना. पयलें थंय वय मो बायबला आमी पोरण्यासरल्यान सुरवेक आसा. ते आमचे कोण मालगडे आदव आनी येव पाताक आदारतना देव तांचेरी दया दाखयता. ताच्या उपरांत कायीन, तुजो भाव खंय आसा, हांव कांय ताचो राखवली गाय. जाल्यारी देव ताचेर दया दाखयता. वैगी न्हय, कितें घडटा आमकां कळीत आसा. ताचे उपरांत अब्राहम बाबट ताचो बापय पुताक बली भेटोवंक आपोवन व्हरतना ताचेरी दया दाखयता. ताच्या उपरांत इस्रायल परसा जावंक पुरो उजासो खांबो, जावंक पुरो मोडाचो खांबो, मान्नाचें कान जावंक पुरो, सुकण्याद्वारे जावंक पुरो, खडपा तावन जर जावंक पुरो, फाराविया तावन सुडका जावंक पुरो, स्वरुपा तावन सयत ताका निवारता आनी जायत्या अडचणे तावन तांकां निवारण बसयल्ल्या गांवाक पावोवंक काकुळट दाखयता. उपरांत दावीद रायन पाताक आदारलें, शिक्षा दिली ना. देवान काकुळट दाखयली आपल्याच पुताद्वारे. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. एका हफ्त्या पयले आमी ताचें फेस्त संभ्रमलें. उपरांत नव्या सुरल्यान पळया मेठा आनी जायते दाखले आसात. खंयसर जेजू चलून गेलो, हर एक कडेन जेजू तांचे वयर काकुळट दाखयता. भावनो आनी भयणीनो, आमकां आमच्या जिवितांत खंयच्या घडीतांक रिमायंडर्स नाका. हांव कालच शर्मावाक तयार करतना एकल्या स्त्री लागीं सारलें. एक थोडी घडीत सांग खंय रिमायंडर्स नाका. पयले म्हणाली आमच्या गोवांक सांज जाताना तांचे बायक ऑटोमॅटीक चलता. खंय 6 वरार खंय हय म्हणटात मौनपणी जाप दितात. 12क ऑटोमॅटीक गुंता. खंय रिमायंडर्स नाका. खंय दादल्याक विसरल्या दादलो कितें म्हणटा सिरियल्स पळोवंक रिमायंडर्स नाका. खंय बाबा आनी भयणी, पोरण्या सोल्ल्यान नव्या सोल्ल्यांत इतले बोटी काकुळटीच्यो करण्यो आमकां दाखोवन आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत काकुळ दाखय जाय जाल्यार एका साद्या सांताद्वारे रिमायंडर दिवचें पडलें देवान. आमकां विसर पडली जेजू आमची काकुळट करता, देव आमची काकुळट करता हाची. त्या देखून फावस्तिनाद्वारे जेजू म्हणटा तांकां रिमायंड कर. तांच्या उगडासाक हाड की हांव जावन आसा काकुळट, हांव जावन आसा देव काकुळटीचो. विसर पडलेल्यांक रिमायंडर जाय. त्या देखून निर्गमन पुस्तकात आमी पळयता अध्याय 33 वाक्य 19 33:19 जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलो. जाची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव काकुळट करतलो. दुसऱ्यान इतिहासाचें पुस्तक म्हणटा, पयलें पुस्तक अध्याय 21 वाक्य 13
पूण हांव सर्वेस्पराच्या हातान पडूं कित्या ताची दया भोववर्ती ताच्या जडतेक हांव पडना जावं नॉट फॉर द जजमेंट ताच्या दयेक हांव पडूं कित्याक मनशाच्या हातांत रावून जडतेक या देवाच्या हातान जडतेक हांव पडना जावं देवाच्या काकुळतेक हांव पडूं कित्याक तो जावन आसा काकुळतीचो देव जानवेच्या पुस्तकांत अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 3 थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा तरी पूण तूं सगळ्यांची काकुळत करताय कित्या तूं सगळें करूंक शकताय मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दिश्ट घाली नाही आमचें जिवीत हेंस भावां आनी भयणी देवान आमच्या पातकाचेर आज मसूर दिश्ट घालूंक ना देवान कितें वायट करता ताचेर दिश्ट घालूंक ना नवी वाट दाखोवन दिता नवी दिशा दाखोवन दिता सांगता की ताच्या की बरें जिवीत तुज्यान जियोंक जाता त्या देखून हांव जावन आसा काकुळतीचो देव थोडी वाक्यां फावुस्तिनाच्या डायरींतली सांगूंक वाशेता बाबा आनी भयणी ती डायरी आमी वाचूंक जाय 301 त्या डायरींत 301 पॅरेग्राफ अशें म्हणटा proclaim that mercy is the greatest attribute of God जेजू सांगता सगळ्यांपैकी वर्तो गुण शेगून जावन आसा म्हजो काकुळ दाखोवचो and of all other attributes this is the greatest and all the works of my hands are crowned with mercy जें कितें करता हांव तें सगळें काकुळतीन भरलेलें जावन आसा हें परगट कर म्हज्या लोकांक देखून देवाच्या सगळ्या गुणां पैकी एक विशेष गुण आमी उगडासान दवरूंक जाय बाबा आनी भयणी काकुळतीचो पूण पळया विपर्यास कितें म्हळ्यार सैतानाक हेंस सांगूंक जाय आमच्या मोतींतल्यान भायर काडटा सैतान सांगता की तुजो देव जावन आसा क्रूर देव तुजो देव जावन आसा शिक्षा दिवचो देव तुजो देव जावन आसा तुमकां केदींच पाता केलें जाल्यार सर्गार वचूंक सोडिना तसलो देव त्या देखून आमी आमच्या गिल्ट म्हळ्यार गुन्यांवांत आमी जिये जाय आमच्या दळडीरपणांत आमी जिये जाय आमच्या दुर्गतींक आमी जिये जाय म्हूण सैतान सदांच आमच्या मोतींतल्यान भायर काडटा म्हजो देव काकुळदार देव म्हजो देव जावन आसा काकुळत म्हणून तर बाबांनो आनी भयणीनो त्याच डायरींत 764 पॅरेग्राफ अशें म्हणटा Satan is afraid. देव सारू बियेता. I have now learned that Satan afraids mercy more than anything else. देव सारू या काकुळतीक बियेता देवाच्या काकुळतीक आणि त्या देखून बाबा आणि बहिणी आमच्या जिवितींत काकुळत म्हणल्याची उगडास ना बोक्साने म्हणल्यार आमकां पडूनच वचोंक ना देखून आमी तो काकुळतीचो सागर म्हणल्याचें म्हाका आनी तुका विसर पडटा बाबांनो आनी भयणीनो कितेंय जावं आमच्या अधीरपणांत सयत अस्कतकायेंत सयत सलवणेंत जावं पातकाच्या झुजांत वा चिंतपाच्या झुजांत सयत त्या पडणेंत आमी एकच उगडास हाडूंक जाय देव जावन आसा काकुळत गॉड इज मर्सी आनी ह्या वरवीं हांवें कोणाकच लजेवची गरज ना कोणाकच लजे नासतना हांवें उबी रावंक जाता म्हजी तकली उखलन हांवें समाजींत चलूंक जाता परत उंच उबारायेक हांवें उपजूंक जाता कित्याक जाकियो जावन आसा दाखलो पण ह्या जाकियूस म्हणल्यार शब्दाचें नांव जावन आसा संपूर्ण कंप्लीट होल सगळो देवान विंचलोलो माकलोलो मनीस जाकियूस पूण जेरिको म्हणल्यार शब्दाचें नांव जावन आसा shattered into ruins pieces खोटो या खंयसर सगळे नेगेटिव्ह शब्द आसात ते सगळे आमी जेरिकोक दिवयेत सवाल कितें गी म्हळ्यार एक संपूर्ण मनीस एक खोट्या जाग्यार कित्याक वेता कित्याक ताका संवसाराची ग्रेस्तकायाची आशा आयिल्ली आनी तो म्हणटा म्हाकाच हांवें ल्हान केल्लें सगळे म्हाका कीन मट्टर लेखतले पूण जेन्ना जेजू ताका मेळटा सगळे सांगता तो जावन आसा काकुळतीचो देव ताणें म्हाका म्हणलां सकला देवून ये
खंयसर तावन त्या पातकां तावन नेगेटिव्ह चिंताप कितें आसा तूं ल्हान म्हूण कितें चिंताप आसा कितें मोस करताय त्या सगळ्या तावन सकला देवून ये कित्या हांव काकूळ दाखोवंक आयलां तुका आनी हांव तुमगेर येतां वस्ती करूंक येतां. पूण भावा आनी भयणी जेजू म्हणटा एक सूत जावन आसा म्हज्या रक्षणाचें हांव जावन आसा एक सूत सर्ग आनी संवसाराचें. पूण आमी पळयता आमचे तरणाटी आ सूत बांदतात कसलें. हांवें जायत्या तावन आयकलां तरणाट्यांच्या पांयाक सडावो जावन चेडवांच्या पांयाक एक नाडो आसता. तो नाडो खंयसर एका मापल्यान दिल्लो खंय आनी त्या नाडयांत सकत आसा म्हज्यो गांठी दुगूण जातात म्हाका पिडा येना म्हाका रक्षण मेळटा म्हाका बळ मेळटा. ते दळ मसर कोणें रक्षण दिल्लें बाबा आनी भयणी. ती जानवां येता मसर कोणासर नाडो बांदिल्लो 18 वर्सां 20 वर्सां त्या नाड्या विशीं समजून येता मसर कोणें हाता पांयांक बळ दिल्लें गांठी दुगूण केल्ल्यो. नाडो काडलो तर तें चेडूं मरत गाय. तो जेजू आसा काकुळदार देव ताचे वरवीं आमी जियेवन आसा हाचो विसर पडन खंयच्याय एका नाडो बांदून ताचेर चड बावडता आसा जर बाबा आनी भयणी जेजूची सकत आमकां ना कित्या. देखून जेजू फावुस्तीनाक सांगता इफ ह्युमन कायंड डज नॉट नो मर्सी दे विल नेवर नो पीस. जर मनशाकुळाक काकुळत म्हणलें कितें म्हूण कळीत जावचें ना तर खंडीत जावन तांकां समाधान कितें म्हूण कळचें ना बिकॉज दे विल नेवर नो हाव टू कम बॅक होम. उगडासा खाडयां वेचीक पुताची जर बापायची काकूळ ताच्या मोतीन ताका येवना बापाय म्हजो काकुळदार म्हाका बक्षितलो म्हूण ताच्या मोतीक चिंताप येवनातलें जाल्यार ससनाक तो घरा पाटी येतो नातलो. त्याच भाशेन फावुस्तीन म्हणटा इफ ह्युमन कायंड डज नॉट नो मर्सी दे विल नेवर नो पीस. त्या देखून काकुळत जावन आसा एक GPS आसले बरी देवा लागीं पाटी वचूंक. आनी जेजू सांगता फावुस्तीनाक लेट इवन मोस्ट हार्डन्ड ऑफ सिनर्स लेट देम नो दे कम टू मी let them take part in the font of my mercy and they will never go back empty. केदींच ती पाटी वेची नात जी कोण म्हजी काकुळत आशिवना आयिल्ली. पॅरेग्राफ 1541 अशें सांगता एनकरेज souls to say the chaplet which I have given you. It pleases me to grant everything they ask of me by saying this chaplet. When hardened sinners pray it, I will fill their souls with peace, and the hour of their death will be a happy one. हे सगळे जेजूच्या काकुळती विशान चल्ल्यार आतां पळया बाबा आनी भयणी आमी कशें ही काकुळत घेवची. देव काकुळती सदर्यो तो जावन आसा काकुळत. गॉड इज मर्सी एक्सेप्टेड. देवाची काकुळत बदलूंक हांवें आनी तुवें जायना. ताणें सांगलां की तो काकुळतीचो सागोर म्हणून. पळया हांगासर रुखार तुमी पळयतात कितें पळयतात एका जानेवारी तावन आतां एप्रील सगळ्यांचे दोळे खंयसर येतात. सगळ्यांचे दोळे पूर म्हाका ऐकल्यान बॉम्बे ताफ न्हू ऑनलायन मीस पळयल्ल्यान इस्टराची मीस पळयतना खंयसर गी आंबे दिसले कोणा व्हिडियोन तूं म्हाका मेसेज केल्या फादर आंबे विकतात गी तुमी. हांवें म्हणलें वेर आर यू फ्रॉम. आय एम फ्रॉम मुंबय. हांव आसा मँगलोर आनी तूं मुंबय तावन आंबे विचारताय ना हांव कशें अरेंज करता पूण म्हाका आंबे दिवंक जाता ते पळया म्हणून. बाबा आनी भयणी न्हू आंबे आसात रुखार ते पळोवंक आमी शकता पूण ते आमचे गी आमचे गी तुमचे गी वही म्हण नाकात तुमचे गी न्हय मू वही म्हळ्यार काडूंक ट्राय केल्यार वॉचमॅन येता. वही बाबा भयणी न्हू ते आमचे न्हय आमचे करी जाय जाल्यार ताकाय वाट आसा. वय मू देवाची काकुळत आसा थंयसर ती काकुळत आमची गाय. ही काकुळत आपणावंक आमी विसलली जावन आसा. तूं आनी हांव काकुळत आपणावंक विसलली पर्ज जावन आसा पूण सवाल इतलेंच फावो गाय. तूं आनी हांव ही काकुळत सोडूंक फावो गाय. द एट्रिब्यूट ऑफ गॉड बीइंग मर्सिफुल इज रियालिटी.
The way we accept that mercy is essential as well. Bhavano आणि बहिणीनो, देव काकुळदार म्हणल्यार एकच कारणा खातीर आमी कितेंय केल्यार जायना. No guarantee that we will have heaven. जेजू हे संसार सोडून येताना शिसांक सांगता, हांव सर्गाक येता, थंयसर एक कूड तयार करता. खात्री आसा की तुका आनी म्हाका एक कूड थंयसर आसा, पूण फावो घाय तूं आनी हांव तें कूड आपणावंक. हें सवाल आज आमी आनी तुवें करूंक जाय बाबा आनी भयणी. हांवें कितेंय केल्यार जाता, कितेंय चिंतल्यार जाता, कशेंय उलयल्यार जाता, नांव कोणायचें पाड केल्यार जाता, कुमसार जाल्यार जालें, सर्ग मेळटा गाय. हें गरजेचें. नांव पाड केलें, सगळ्या संवसारार गासयलें, सगळ्यांक कळी जालें आनी येवन म्हणचें सॉरी. जर तर बॉक्सांनी मेळना जाल्यार सांगचें कितें? जेजून बॉक्सून हांगा इतल्या जाणांक कितले व्हडले पाताक हांवें केलीं गी, एक बॉक्सांनी नांगी म्हाका म्हणटा की ना. तर बाबानो आनी भयणीनो, 1446 डायरीन तशें म्हणटा, इट शूड बी ऑफ नो कन्सर्न टू यू ऑफ हाव एनीबडी एल्स एक्ट्स. कोणी कितेंय करूं, कोणी कितेंय उलोवं, कितेंय सांगू, तुवें तुजी दया दाखोवंक तातूंत तुका दुसरी वाट ना. माय रिफ्लेक्शन यू शूड बी ऑफ लव अँड मर्सी. जर हांव त्या काकुळतीच्या जरीसरशीन वेता, पूण जिवितांत काकूळ दाखोवंक हांव सकना, तर बाबा आनी भयणी कितें फायदो? तर अकरेच्या भागाक या. 9 दिसांचें नोवेन आमी केलें. फेस्ताक आमी संभ्रमान हांगासर आयल्या. इतलो मान त्या दैवी काकुळतीच्या नोवेनाक, पूण जिवितांत कितेंच काकुळत ना जाल्यार देव काकुळदार. पूण हांव सगळ्या कश्टांमध्ये सांफावस्तीना आपल्या जिवितांत काकूळ दाखोवंक शकता. आज सगळ्या संवसारार, अख्ख्या ह्या संवसारार हजारांनी लाखांनी भक्तीक हो तेर्स सुखां नासतना म्हणटा. हांगासर कितली जाणां आसात तेर्स सुखां नासतना म्हणचे सदां न्हीद 3 वरार? कितली जाणां आसात? म्हाका कळीत आसा, एलार्म 2 सयत 3 वरार, सारकें 3 वरार तेर्स म्हणटात. कितली जाणां आसात हातू बरा? थोडी, पूण जायतीं जाणां आसात. म्हाका कळीत आसा. तर एक सवाल बाबा आनी भयणी, आज कोणी तुमकां सांगूंक शकता गाय, तूं जो मनीस दैवी काकुळतीचो तेर्स सदां 3 वरां म्हणटाय, म्हाका कळीत आसा, तूं नीज जावन काकुळतीचो आरसो. सांफावस्तीनाक जेजू म्हणटा, लेट देम बी रिफ्लेक्शन ऑफ माय मर्सी. म्हज्या काकुळतीचो आरसो ती या तो जावन दी. 3 वरार तेर्स म्हणलो, 3:50 नाका भार जालें, घरात तीस लढाई जाल्यार, उलोवणें त्याच घरा ना जाल्यार, शेजारा तीस लढाई जाल्यार आरसो कसो जावचो बाबा आनी भयणी? एकच म्हणटा फावस्तीना, आय वॉन्ट टू बी कंप्लीटली ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू युअर मर्सी अँड टू बी युअर लिव्हिंग रिफ्लेक्शन ओ लॉर्ड. जर हांवें ती काकुळत बगल्या, त्या बॉक्सान्याची काकुळतीची दयेची आरसो म्हाका जावंक जाय, तर म्हाका आनी तुका सवाल बाबा आनी भयणी, 3 वरार आमी हो तेर्स म्हणटाव जाल्यार, सदांनी चुका नासतना तेर्स म्हणटाव जाल्यार, नोवेन करताव जाल्यार, फेस्ताक भक्तीपण येताव जाल्यार, तूं आनी हांव आरसो गाय. आमचे दोळे काकुळतीन भरलेले जावं, पेल्याच्यो गरजो आमकां दिसूं. आमचे कान काकुळतीन भरलेले जावं, पेल्याच्यो दुखीच्यो कश्टांच्यो बोबो आमकां आयकूं. आमची जीब काकुळतीन भरलेली जावं, त्या वरवीं म्हज्याच पेल्या विशांत नकारात्मक उलयना जावं, पूण बुजवणेचें उतर उलोवंक म्हाका करपा मेळूं. म्हजे हात बऱ्या
करण्याचे जावं दी तेही काकुळतीन बरलेले जावं सदांच हांवें केवल बरें करूंक शबासकी दिवंक पेल्याची पाट तापडूंक आधार जावं म्हजे पाय काकुळतीन बरलेले जावं कित्या पेल्याच्या गरजेक हांवें दावी वचून स्वार्थ चिंती नासतना निस्वार्थपणे हांवें जियोंक म्हाका आधार जावं अखेरेक म्हजें काळीज बाबा आनी भयणी तेंय काकुळतेन बरलेलें जावं म्हजें मात्र न्ही पेल्याचे कश्टय हांवें बगूंक सुमया लागीं आज आमी मागूंक जाय मेक मी अ रिफ्लेक्शन ऑफ मर्सी इगडी भर दोळे धांपिया हांव कितलो काकुळतीवंत जावन आसा काकुळतीच्यो करण्यो म्हज्या जिवितांत कितल्यो करता म्हज्या घरा म्हज्या बायलेक म्हज्या घोवातय म्हज्या भुरग्यातय म्हज्या भावया भयणीतय म्हज्या शेजाऱ्यातय कुटुंबांत समुदायांत फिरगजेंत कामाच्या त्या कामाच्या सुवातेंत कितल्या काकुळतीन हांव बरलेलो जावन आसा आर वी लिव्हिंग रिफ्लेक्शन्स ऑफ गॉड्स मर्सी न्हय तर कितें करनासा हांव हें फेस्त संभ्रमून भवानी भयणी उबी रावया त्रयेक देवा थंय आमचो बोवाड सारन सगळीं आमी संगता म्हणया सतमंतान देवा सर्व पदवेदारा बापा सर्ग आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो हांव खुवार मोरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाते करताने कस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्या मदेन देफलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जीवन जालो सरकार सोडलो सरपदे देवाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचें भक्सने कुडीचें जीवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन आमी सगळीं त्या देवाच्या काकुळतीचो आरसो जावंक आपोवने सोडलेलीं जावन आसा तर हे जिवितांत आमी रुथा करूंक जाय अशी सर्व कृपा आनी बळू देवातावन मागण्याद्वारे मागया बापा पवित्र सभेचो वडील आनी मुखेली जावन आसच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक वर्त्या मापान जिजूचो देवी काकुळतीचो अणभव जावं म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी तुजेर पाती येवन लोकांच्या बरोपणा खातीर निस्वार्थपणी वावर करीशे तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजांनी मोग आनी एकवट वाडय आमच्या वाड्या जमात्या मारिफात आमच्या फिरगजीक बरें जावं दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एकामेकाच्या सुखा दुखांत आमी वांटेली जावन जिजूचो अणभव जोडूंक आनी तोचो अणभव हेरांक दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक या एवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी जिजूतावन शांती समाधान जोन सदांचे जिणेंत तरी जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक इगडीभर मावून रावून आमच्या सकासकी गरजां खातीर मागया विशेष रितीन काकुळतीचो सागूर जावनांतल्या देवाची काकुळत आमी भोगतना तीच काकुळत आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आमच्याच मनशांक दाखोवंक बऱ्या भाशेन संतोषान कुटुंबांत हर एकल्यांक स्विकार करूंक बगसूंक समाधानीन जियोंक जाय अशी सर्व कृपा हर एकल्यां खातीर मागया परगवान वावर करनासात आमची बापांनी भयणी जायते कस्ती सोसून आसात आमचे खातीर तर तांचेरी देव काकुळतीची नदर घालून दी तांचें काम बऱ्या तरेन चलोवंक जाय अशी कृपा तांचे खातीर मागया तिसऱ्यान कोवीड पिडेन कश्टूंच्या हर एका बाबा भयणी खातीर संवसारभर आमी मागया
देवाची काकुळतीची नदर तांचेरी आसून दी जैती कुटुंबां कसून आसात ह्या सर्व कुटुंबां खातीर मागया. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. बाबानो आणि भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मानेकडे नेहमी आमच्याने पुस्तकात सर्वेस्वर मारून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या अख्ख्या कुटुंबाची देणी मैपासान मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हूण उलो करता. तर ह्या यजना वरवीं आमकां सुमेस्तां तुज्या ससनाच्या सुखांत वांटो दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्तनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोस तो दुर्लभ निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नातार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळभार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसळी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उसळी तुकाचे
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें वंडो घेतलो, तो कादीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेचपरींचे फणसतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें, हें म्हज्या वगडासा करात. Bavarta so good pergatuya. Sunya Jesu tujhe maran ami samaramta, tujhe punar jivan pon ami pergata, tuja ilya sumya Jesu ami atrika. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर, तांकां जे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोवो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत सुजेतीचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen, amen, amen. आमच्या बापाचे मागणे आमी म्हणटा भावांनो आनी भयणीनो, थंयसर एक कंडिशन आमकां आसा. आमी कशें हेरांची पातकां बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षूं या म्हणून. तर काकुळतीच्या फेस्ता दिसा हेरांची पातकां बक्षूंक आमकां बोळ गटाय दैर मागून भक्तीपणी सगळीं वडाताळ्यान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका,
पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरोबशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया, पूण तुजे पवित्र सभेच्या खंड बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक कोटांत सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. त्यस काकुळत देवाची शांती आमी हर एकल्याक एकामेका आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पापातले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पापातले आमकां शांत कर. पळया हो जवनसा जेजू देवाची शेळी परत आनी परत आमच्या जिवितांत आमकां सांगूंक शकता की हांव जवनसा काकुळतीवन देव आनी तूं आनी हांव जवनसा हाका जिवी साक्ष. बाबा आनी भयणी, ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी हर एकली सुभागी. समया तुका जिरावन म्हाका फवरना, तुज्या म्हाका भलायक मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्वस्त भ्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू तुकारो म्हजो रायूच्या जिविताचो भेटया काळजांत तुजो तुज्या देवीक मोगाचो. Sumia tuji vikaso sasnik sukha vorot pauso makakalo niwaruso suryo tuzvaraso. Jesu tukaro muso Bedaya karzat tuzo tuja devik mogazo. Amka tu
तुझ्या देवीक मोगाचो काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी हरगां दिवया. मुगळा सुमया तूं आमच्या काळजांत आयलाय. दैवीक काकूळ तूं आमच्या काळजांत भरल्या. तुका हरगां जेजू, तुका होगळाप जेजू, तुका महिमा जेजू. तुझे तर आसा वंची जर सोम्या तुझे तर आसा जीवी तुझे तर आसा दया माया सोम्या तुझे तर आसा काकूळ तुझे तर आसा वंची जर सोम्या तुझे तर आसा जीवी तुझे तर आसा दया माया सोम्या तुझे तर आसा काकूळ तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. तुझे दई आसा दैवी कृपा सोम्या तुझे दई आसा देवी तुझे दई आसा वाचिवी सोम्या तुझे दई आसा सोडवो तुझे दई आसा दैवी कृपा सोम्या तुझे दई आसा संपुसर तुझे दई आसा वाचिवी सोम्या तुझे दई आसा सोडवो तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक शिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या वायनाच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भाव भयणींच्या रुपान त्याच जेजूक बावडतान वळखत हांव. पुर्विल्ल्या क्रिस्तवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणी मदीं व्हडा संतोषान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. एक घडीभर बसया. बरी सांज तुमकां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. आमचो देव काकोळतीचो देव, आमचो देव मोगाचो देव. आपूण कितलो मोग करता आनी कितलो काकोळतीचो जावन आसा म्हण ताणें आपणाचें कडवळ उक्तें करून आमकां दाखयलां. आपणाचे हात कुर्सार विस्तारून आपूण काकोळतीचो देव तुमकां समेस्तांक काकलो दिवंक आयला म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिलां. आनी ही काकूळट आमी आमच्या
चलत्या जिवितांत अनुभव केल्या आनी त्या पासून हांगासर व्हड्या संख्येन आमी हांगासर आयल्या हे दैवी काकुळचें फेस्त आज आमी आचरण केलें आनी अशें जेजूची काकूळट कितें म्हूण आमी अनुभव केल्ली आज परगटतरान ताका आमी ताची काकूळट आमी वर्णिली आनी ताका आमी अर्गां दिली मोगाच्या भावना आनी भयणो ह्या घरच्या वडिलाच्या नांवी आनी सरफ्रादीच्या नांवी तुमकां बरें फेस्त मागता जेजू दैवीक काकुळटीचो सागर सदांच तुमच्या काळजांत काकुळटीची झर फुटोवन दी तुमच्या कुटुंबांत सदांच काकुळट दाखोवन दी आनी ही काकुळट हेरां संगे वांटून घेवंक तुमकां कृपा दिवं दी म्हूण जावन आसा आमचें मागणें आनी व्हरतें दाबाजीक फेस्त मीस आज भेटयलां आमचो समुदायाचो कम्युनिटीचो फ्राद बाब स्टीवन लोबो हे मीस भेटोवन ह्या मिसाचो महत्व कितें जेजूची काकुळट कितें आनी आमी कशें ही काकुळट वर्णून त्या काकुळटीन वांटो घेवन काकुळट वांटून घेजय म्हूण आमकां कशें घेजय म्हूण ताणें आमकां आज उत्तम प्रसंग दिवन आमकां शिकयलां बाब स्टीवन लोबो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी त्या जेजूची काकुळट सदांच तुमचे सई आसूं दी म्हूण जावन आसा आमचें मागणें तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बाबांनो आनी भयणीनो दैवीक काकुळटीच्या फेस्ताक ह्या दिसा हे मिसाच्या बलिदानाक मुद्दम जावन डॅनिस डिसोजा आनी कुटुंब मेरला पदावो तांणी आमकां आधार दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कुटुंबाची जर तर आसा तर दय करून तांणी मुखार येवचें आनी आमच्या कॉव्हेंताचे सहायक वडील बाब लेन्सी लुवीस हाचे तावन मानाची वात स्विकार करची डेनिस डिसोजा आनी कुटुंब मेरला पदावो आसा जाल्यार मुखार या तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबाच्या त्या सवा खातीर आमी सदांच मागतल्या तशेंच हांगासर तुमकां मिसा उपरांत मेळटले एक दैवीक काकुळटीचे एक पिक्चर हांगासर मुखार 2 बॉक्सांनी आसा हे आमकां हर एका वर्सा ह्या फेस्ता दिसा आमकां दुबय तावन दान दिवची विलेवरी करतात आल्फ्रेड आनी शीला डिवायन मर्सी शारजा थंय तावन हर एका वर्सा ती आमकां आधार दिवन आसात हांगासर पावोवंक सगळे वेवस्था केल्लो जावन आसा संजय जर तर संजय हांगासर आसा जाल्यार दय करून मुखार येवचें आनी ही मानाची वात स्विकार करची तर आल्फ्रेड आनी शीला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी संजय तुमकां काळजांत तावन दिनवास तिसऱ्या देवाची काकूळ तुमचेर आनी कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर वळून येवन दी म्हूण मागता परत समेस्तांक दैवी काकुळटीचें बरें फेस्त मागता उबी रावया आशिर्वाद घेव आमकां समेयाई थंय करया सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुकार दैविका कुर्ती आम्ही वंदन करूया दैविका कुर्ती नमन करूया दैविका कुर्ती आम्ही
मुगाळ पुत्रा